आज सालसेत एरियाची अपडेट अशी आसा। सालसेतीन सुमार 6,000 कोविड पेशंट्स आसात आणि कांय दीस फाटी बोटांनी मेजूंक जाता तश्यो केसी आसल्यो, पण आतां देमायज केसीस वाडत आसात। डिटेल्स सांगचे म्हणजे अश्यो आसात। बाली 543 केसी, कांसावली 1090 केसी, चिंचिणी 370 केसी, कुर्तोरी 510, लोटली 513, नावेली 410 आणि फातोड्डा आणि मारगांव हांगासर देमायज चड 2300 केसीस आसात। एक हे म्हणल्यार आयज फातोड्डा पुलिसांनी जे गरजे भायर लोक भोंवतात ताचेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलां। तशेंच थोडी शॉपां जे टायमा भायर रावतात तांचेरूय ते एक्शन घेतात। तशेंच आयज फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें पब्लीक अनाउन्समेंट करपाक सुरू केलां। तशेंच आमी पळयलां बेनावली एरियानूच लोक आतां दुसऱ्या लोकांक अवेअर करता, बाबा हे कोविड केसीस वाडटात, भोंवं नाकात, केअर घेयात, मास्क घालात, सॅनिटायझेशन करात, घरचे भायर भोंवं नाकात अशें लोक अनाउन्समेंट करीत भोंवतात। तशेंच आदलो चीफ मिनिस्टर आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमाव हाणें लोकां लागीं मागलां फावो ते उपाय घेवचे म्हूण कोविड आनी केसीस वाडोना जावंक। काल सांजे बेतालबाती एरियांत एक बायलेक मरण आयलें। ती कोविड पॉझिटिव्ह आसली आनी सुमार 5-6 वरां ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या भायरूच उरली, तिका एडमिशन मेळोंक ना आनी अशें गमन येता की ती थंयसरूच सोंपली, गाडये भितरूच सोंपली आनी मागीर सांजचे सुमार 6 वरांचेर बेतालबाती हांगासर तिचें मरण जालें। ही जाली सालसेताची अपडेट।